श्री देव रुद्रेश्वराक नमन करून आयज ही आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण हें की शिवरात्रीचो जो दिसा आदले दिसा आनी शिवरात्री दिसा जें कितें घडलां ते चडशे आमचे जे गोंयचे जे भक्त आहा रुद्रेश्वराचे भक्त आसा महाजन आसा हांकां खबर ना विशय तो विशय मांडपा खातीर हांगा आयज आमकां ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवची पडटा। ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचो अध्यक्ष यशवंत माडकर, उपाध्यक्ष दीपक नायक, एटर्नी संगेश कुणेकर, जॉयंट एटर्नी वासुदेव गांवकर आनी हांव सेक्रेटरी सुभाष किनळकर। खूब लोक जाणा की रुद्रेश्वर देवस्थाना जे 7 तारखेक आनी 8 तारखेक घडला आनी 9 तारखेक हेका महाजन आनी हे आमचे रुद्रेश्वर देवस्थान कमिटी हे जबाबदार आसा असो जो व्हायरल जाता व्हिडिओ जावं हे वयता रुमर्स वयता त्या खातीर आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक हांगा येयल्ले आसा। 7 तारखेक जेन्ना आमची पालखी जाली, 8 तारखेक शिवरात्र, 7 तारखेक जेन्ना पालखी आमची बरे भशेन पालखी परत देवळा कडेन येयली आनी मागीर जो विशय जालो जो कोण तरी ते सातेरी देवस्थान म्हणून हरवळे हेंच्यांनी येवन जे विघ्न हाडले थंयसर आमचे नाटक स्टॉप केले जावं बाकीचे आमी जे अरेंजमेंट करताली शिवरात्रेची ती अरेंजमेंट आमची स्टॉप केली आनी फक्त की आमकां अधिकार जावं आनी कितें हे ते खूब कितें कितें उलोवंक लागले, आमी तेजेर भाश्य करिनात। दुसरें म्हणजे एज पर बायलॉज तेजेर जर वचात जाल्यार हे जे देवस्थान रुद्रेश्वर देवस्थान आहा ते फक्त भंडारी समाजाचें देवस्थान आहा आनी भंडारी समाजाकूच ह्या देवस्थानाक अधिकार आहा आनी शिवरात्र ही सगळे जे गोमंतकी आहा जावं गोमंतकाच्या भायले सुद्दां आहा तेन्ना तांकां समाज जावं आनी कितें सगळे धर्मीय लोक जे एक फावट जे गर्भकुडीन वचोंक मेळटा त्या रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवंक मेळटा त्या दर्शनाचो तेंच्या ते घेवपा खातीर सगळे समाजाचे लोक येता आनी तेन्ना आमी कमिटी जावं आनी कितें तांकां ते समाजाचो हे लायना कित्याक ते ओपन फॉर ऑल आसता। पूण जो बाकीच्यो विधी जावं आनी कितें करूंक जाय त्यो फक्त भंडारी समाजाचेच आसा, तांकांच अधिकार आहा एज पर बायलॉज। दुसरो म्हणजे आमचे जे मॅटर आहा ते सब ज्युडिडायस आहा महाजन लिस्टा खातीर आनी जी हायकोर्टाची जी ऑनरेबल हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्ली आहा की जो रिलिजियस पार्ट आहा तितून शिवरात्र येता जो बाकीच्यो रिलिजियस विधी आहा ते टोटली जी आमची कमिटी आहा एडॉप कमिटी हेडेड बाय यशवंत माडकर हेज्या अंडर जे आमी रिलिजियस पार्ट आहा ते सगळे रिलिजियस पार्ट आमच्या अंडर येता। फक्त एडमिनिस्ट्रेटीव आनी फायनान्शियली एस्पेक्ट आहा तो डेप्युटी कलेक्टर आमकां थंयसर एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून आख्ख्या गोंयांत म्हाका दिसता एकच डेप्युटी कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर आसतलो। त्या खातीर रिलिजियस पार्टाक आमकां खंडीत तेंच्यांनी केले, आमचो शिवरात्रेक आमकां प्रॉब्लेम हाडलो पूण तरी सुद्दां जे भक्तगण बाकीच्या जे सरावंडींग आनी आमच्या समाजाच्या भायले जे भक्तगण थंयसर दर्शना खातीर येयल्ले त्यांचो आमी विचार करून देवस्थान कमिटीन एक पावल फाटीं घेवन आमी ती शिवरात्र डेप्युटी कलेक्टराक आफोवन हाडून भितून हेजे हितून देवळां ताका एक आमी सांगलें एक तर आमकां तुमी भायर काडा नाजाल्यार तांकां तरी भायर काडा। पूण तेजेर डेप्युटी कलेक्टर जो रमेश गांवकर आसा तेणी सांगलें एज पर हायकोर्ट ऑर्डर आमी तुमकां कमिटीक भायर काडूं शकना, आमकां जर काडूं शकना जाल्यार तांकां भायर काड। पूण तांकां भायर काडपाचो थंयसर हेच नासलें कित्याक कोणाचो तरी इन्फ्लुयन्स आसलो तेजेर तो सगळ्या जनतेक खबर आहा, गोंयकारांक खबर आहा, आमकां नांव घेवपाची गरज ना। त्या इन्फ्लुयन्साक लागून हे जे ते दिसा जे 8 तारखेक जे कृत्य घडले हे सारके घडोवंक जायना आसले कित्याक आमकां सुद्दां वायट दिसलें। पूण जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक आमी सांगलें तुमी आमकां भायर काडिना तांकां भायर काडिना, फक्त जे भावीक येयले हांकां दर्शन मेळोंक जाय म्हणून अध्यक्षान आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें की आमी कमिटी आसा ती भायर बसता, भायर वयता आनी ऑफिसान बसता
जेणे करून सगळे भाविकांक दर्शन मेळोंक जाय। तरी सुद्दां आपआपले कितें आसा ते कोणी हेणीच अभिषेक करूंक जो आमीच करतलो, जो मान आसा तो पयलो अभिषेक आमी केलो, जो कुंडयकर गुरुदास कुंडयकर हो जो आमचो महाजन आसा तेज्या हस्ते पयलो अभिषेक केलो, तेजे फॅमिली घेवन अभिषेक केलो आनी मागीर सुरळीत लोकांक जो म्हणजे भाविकांक जे दर्शन आहा तें दर्शन। आमकां एकूच खंत लागता की सरकारी यंत्रणा आसा ती सरकारी यंत्रणा एज पर हायकोर्ट ऑर्डर जावं जे आमचे बायलॉज आहा तेज्या प्रमाणे वागोवंक ना। कित्याक जी येदी व्हडली शिवरात्र आहा ते शिवरात्रे खातीर आमी सगळे समाज तसोच देवस्थान कमिटी 1 म्हयनो पयलीं तयारी करता की ज्या पद्दतीन ही शिवरात्र जावंक जाय, लोकांक सुरळीत वचोंक जाय, भक्तगण येता पयसून तांकां बरें दर्शन मेळोंक जाय ह्या उद्दिश्टान आमी काम करता। पूण ते दिसा जे खंडीत जाले ते दिसा जे कोणी विघ्न हाडले हे विघ्न एक्चुअली थंयसर हाडूंक जायना। जो रुद्रेश्वर आहा ह्या रुद्रेश्वराक तरी हाडूंक जायना आसले, त्या खातीर हो जो शिवरात्रे दिसा जो वाद जालो त्या वादाक सरकारी यंत्रणा खूब फाटीं पडली। तेंच्यांनी आमकां जावो तितको सपोर्ट करूंक ना आनी जेणे करून जे दुसरे दिसाचो पालखी उत्सव आनी रथ उत्सव आहा तो तेंच्यांनी लॉक मारलो, देवळाक लॉक मारले आनी दवरले तेंच्यांनी। त्या खातीर पालखीचो उत्सव जावंक ना आनी रथ उत्सवूय जावंक ना। पूण जी वयरसून जी केळबाय देवस्थानाची जी माया येता, सायबीण येता, ती सायबीण आपल्या हेज्या प्रमाणे येयली। पूण आमकां सुद्दां वायट दिसलें ज्या पद्दतीन गेटीक जेन्ना लॉक मारले आनी सायबीण जेन्ना थंयसरी पावली, अक्षरशः जे सायबीण घेता तो मठ जो आसा तो रडलो थंयसर, तो रडप म्हणजे सायबीण रडली। हे आतां पाप हे कोणी केले? आमी केले पाप ते? कित्याक आमी पॉझिटिव्ह आहा शिवरात्र कशी तरी जावंक जाय, पूण हे आतां कोणाचेर कोणी विघ्न हाडला तेजेर काय जेणी कोणी बॉसींग केला तेजेर हे पाप? काय तो पुलीस ऑफिसर जो दळवी आहा तेंच्यांनी हेचे कडेन जिवबा दळवी DYSP जावं इवन कलेक्टर आसली, नॉर्थ गोवा कलेक्टर आसली, नॉर्थ गोवा SP आसलो आनी हो डेप्युटी कलेक्टर आसलो रमेश गांवकार, हेंच्यांनी जे सायबीणीक गेट घालून जो मंडपान दवरली आनी मंडपान दवरून सायबीणीन इवन तो मठ घेता तेणी गेटीर सुद्दां फॉट मारली। मागीर तिगांकूच भितून हरशीं लोक मंडपान म्हाका दिसता 100 ते 200 लोक आसले, वयल्यान तेंचे जे कोणी विघ्न हाडला ते पयलींच आसले। पूण जी सायबीण घेता म्हणजे देवाचो सुद्दां ह्या सरकाराक भंय दिसना, म्हणजे ह्या देवाचो सुद्दां ह्या यंत्रणेक भंय दिसना, सरकारी यंत्रणा म्हणजे हे कोणाचे तरी बॉसींग हे हांगासलेच हे देवाक मानपी काय हे देवाक मानिनासलेले हे अधिकारी हांगा आसा ते आमकां कळना। आमचो सेंटिमेंट्स हेंच्यांनी दुखयल्लेले आसा। जे दिसा ती सायबीण येता ते दिसा मागीर ती भितून गेली, भितून वच जाल्यार मेन जो दार आसा ते दारूय बंद। सायबीणीन आपलो सायबीण घेवन आहा तेणी हे आपले कपाळ आहा ते दाराचेर मारले, म्हणजे कितें वाडटलें? आंगार सुद्दां कांटो येता अशें उलयतना सुद्दां। आनी जे मागीर ज्या गांवकारांनी जे सांगणें केल्लें आसा हे मुद्दम हे जनतेक सांगूंक जाय, कित्याक जे कोणी विघ्न हाडला, जो कोणी ह्या केळबाय देवीचो आनी रुद्रेश्वराची गाठभेट करूंक दिवंक ना, त्या आजोबाक शब्दाक घेवन हो फुडली शिवरात्र येवच्या पयलीं जो कोण हितून इनवॉल्ड आसा आनी जे विघ्न हाडलेले आहा की फुडली शिवरात्र येवच्या पयलीं ताचो सर्वनाश जावचो म्हणून थंय मंडपान सांगणें केलां। आनी हांव तुमकां सांगता त्या रुद्रेश्वराची महिमा फुडली शिवरात्र येवच्या पयलीं जे जे कोण हितून आसा तांचो कसो कांटो कसो वयतलो तो सुद्दां तुमी फुडले शिवरात्रेकूच पळोवंक शकता। आमकां देवस्थान कमिटी खूब जाण ब्लेम करता, पूण आमी आमचे पाशियस जे हायकोर्टाची ऑर्डर आसतना सुद्दां आमी पाशियस काडले, कित्याक फक्त जे भक्तगण आहा जे पयसून कोण कोण भक्तगण ह्या शिवरात्रेक जे येता तांकां बरे भशेन दर्शन मेळोंक जाय म्हणून आमी खूब तयारी जेवणाची तयारी केल्ली आनी सगल्यांनी तो पार्ट घेतलो, त्या बद्दल कांयच ना। पूण फक्त आमचो जो अधिकार आसलो, आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसले हांकां फक्त भायर हे करून कोण तरी वचोन थंयसर वचोन गर्भकुडीन वचोन खुत्ता थंयसर जो बास येता म्हणटा। हांव आतां एक प्रेस माध्यमांतसून ह्या गोंयच्या जनतेक एकूच सांगूंक सोदता,
खंयची अशी मोडबा आसा, खंयचो असो देव आसा जो वचोन गर्भकुडीन कुदता तो कोणी तो सांगचो. लिंगाक घट धरून खंयचो देव कुदता, खंयच्या देवाचेर ती भास येता आनी तो देवळान वचोन गर्भकुडीन वचोन आनी गोंयचो सीएम आसतना वयल्यान कुदता. म्हणजे गोंयची यंत्रणा खंय गेली, प्रोटोकॉल खंय गेलो. सीएम जेन्ना येता तेन्ना थंयसर सगळें साफ आसूंक जाय, क्लियर आसूंक जाय. आनी सीएम आसतना थंयसर जर हो जर हे जाता आनी सीएम तेजेर कसलोच आर्ग्युमेंट करिना. म्हाजो सीएमाचेर हो हे आसा की तूं थंयसर आसतना हें अशें कितें घडलें, तूं तुज्या यंत्रणेक, तुज्या पुलीस इन्स्पेक्टराक जावं डीवायएसपीक कित्याक सांगूंक ना हें. म्हणजे हे अशें दिसता की कोणी तरी हेका सांगलेलें आसा. आमचे कडेन मागीर आमचे कडेन भाश्य करूंक ना, गेलो तो सीएम. पूण सांगूंक कित्याक, गर्भकुडीन आमकां कितकेशाच जाणांनी प्रश्न केले सीएम आसतना अशें कितें घडलें काय म्हणून. आमी ताका हांवें जाल्यार प्रत्येकाक सांगलें तूं वचोन सीएमाक विचार. हो ह्या माध्यमांसून आमकां इतकेंच, आमी कोणाक आनी कोणाचो मान, आमी फुडें इन फ्युचर आतां हे देवस्थान एक कमिटी कडेन उरलेलें ना. बाबा हो यशवंत माडकर लीड करता, आमचो देवस्थानाचो अध्यक्ष, हे हांगा कमिटी कडेन कांयच उरोवंक ना. आतां आमचो समाज, दुसरो म्हणजे आमचे जे लिडर्स आहा, जावं रवी जावं आनी कोण, हे सगळे जाण मेळोन आतां ह्या देवस्थानाचे पळयता. कित्याक हो जो देवस्थान आहा, रुद्रेश्वर देवस्थान, हे भंडारी समाजाचे आराध्य दैवत आहा. पयली कमिटी ते 5-6 जाण 7 जाण करतले तशें ना. आतां हे समाजा कडेन पावल्ले आसा. कमिटी आसात एज पर बायलॉजा प्रमाणे कमिटी आसतलीच 8 जाणांची. पूण देवस्थान आराध्य दैवत हे समाजाचे आनी समाज हितून इन्वॉल्व जाल्लो आसा. कसलो जो विशय आहा एज पर बायलॉजूच आमी वयतले. घटनेन जर बरयल्ले आहा जाल्यार तांकां तो अधिकार मेळटलो, ना जाल्यार कोणाकूच मेळटलो अधिकार. फक्त जे दिसा सायबीण येता, हरवळ्या जेन्ना शिवरात्री दिसा जी सायबीण येता ती केळबायची देवी आसता. जे केळबेकार आनी जोगसकार मेळोन ती सायबीण येता तेंचो मान तांकां मेळटलो. आमी ते आमच्या वांगडा सदैव आसा. आमी तांकां सांगलेलें आसा आमी तुमच्या वांगडा, कित्याक शिवरात्री दिसा ती सायबीण येवंक जायी, तेंचो मान तांकां मेळटलो. दुसरे जे कोण हे करूंक सोदता कृत्य जाल्यार हांव तांकां शिटकावणी दिता, असले करूं नाका. हो समाजा पुरती, हे देवस्थाना पुरती उरोवंक ना. हो समाज येयल्लो आसा तुमचे कडेन एज पर बायलॉजा प्रमाणे हांव हे सांगता. कोणी सांगता बायलॉजा प्रमाणे हे आसा, आमच्या बायलॉजाचेर कांयच बरयल्लें ना. आमच्या बायलॉजाचेर देवळीक अमको रायट आसा, तेणी फक्त ती हे आमची आयदनां पुसपाची आनी कितें ते बाकीचे बारीक बारीक बरयला, तांकां ते मेळटलो रायट. बाकीच्यांक आनी एज पर बायलॉज प्रत्येक जाण म्हणटा, इवन कोर्टाक सुद्दां गेलो कागद दाखय, कागदाचेर पळोवंक वचत जाल्यार बायलॉजाचेर कितें आहा तें कोणाकूय मेळटले. तेज्या भायर आमी आनी कांयच करचें ना. समाज हो आतां देवस्थान हे देवस्थाना पुरती उरोवंक ना, देवस्थान कमिटी पुरती उरोवंक ना. हे देवस्थान आहा ते आख्ख्या गोंयच्या जनतेचे आसा. जे भंडारी समाज आहा आख्ख्या गोंयांत, पोर्तुगीज इंडिया आनी ब्रिटीश इंडिया, तेंचे हे देवस्थान आराध्य दैवत तेंचो तो. त्या खातीर हो आतां विशय आहा तो तेंच्या अंडर आहा. हांव परत एकदा प्रसार माध्यमांतसून एक आव्हान करूंक सोदता की 7 तारखेक जी मासीक जी म्हयन्याची जी पालखी आहा ती शिवरात्र 7 तारखेक येयल्ली आहा. तेजी शिवरात्रेची पालखी आसा. 8 पालखी भायर काडटा आमी. तेन्ना गोंयच्या सगळ्या लोकांनी, जे भक्तगण आसा तेंच्यांनी आनी प्लस आमचे समाज आहा तेंच्यांनी ह्या पालखेच्या उत्सवाक तेंच्यांनी सहभागी जावचो. बरे भशेन आमी पालखी करून घेवची. आतां एकूच आनी ह्या माध्यमांतसून रुद्रेश्वरान जे महादेवान तिसरो दोळो आपलो उगडलेलो आहा, जो समाजाचो आमचे जे कुडके करपाचे जे षडयंत्र ह्या पॉलिटिशनांनी केल्लो, ते षडयंत्र आतां हेंचे भायर सरपाचें आसा. त्या खातीर जेन्ना रुद्रेश्वराचेर हेंच्यांनी जेन्ना घाव घातलो, रुद्रेश्वराचेर जेन्ना तेंच्यांनी हात धरून पांय दवरूंक सोदता, तेन्ना सगळो समाज एकीकडे येयल्लो आसा. ह्या रुद्रेश्वराच्या माध्यमांतसूनच फुडें मुखार कितें ती कृती जातली. आनी एक तुमकां भितून एकूच एड करूंक सोदता, इलेक्शन जालें, आचारसंहिता सोंपली म्हणटकूच आमी देवस्थान कमिटी, समाज आमचो जो बाकीचो नेतेबांदो सगळे एकीकडे येवन प्रत्येक तालुक्यात
आम्ही रुद्रेश्वर कमिटीची ज्योत घेऊन वयतले, जेणेकरून ह्या समाजाक आता दाखोवन दिवंक, बाकीच्या हांकां दाखोवन दिवंक जाय की समाज एकीकडे जाल्लो आसा आणि फुडें आमी कितें तरी हे रुद्रेश्वराचीच कृपा आसा, फुडें जी फुडली जी वाटचाल आसा ही बरी वयतली. 7 तारखेक जेन्ना आमची पालखी जाली, 8 तारखेक शिवरात्र, 7 तारखेक जेन्ना पालखी आमची बरे भशेन पालखी परत देवळा कडेन येयली आनी मागीर जो विशय जालो, जो कोण तरी ते सातेरी देवस्थान म्हणून हरवळे हेंच्यांनी येवन जे विघ्न हाडले थंयसर, आमचे नाटक स्टॉप केले, जावं बाकीचे आमी जे अरेंजमेंट करताली शिवरात्रेची ती अरेंजमेंट आमची स्टॉप केली आनी फक्त की आमकां अधिकार जावं आनी कितें हे ते खूब कितें कितें उलोवंक लागले. आमी तेजेर भाश्य करिना. सर दुसरें म्हणजे एज पर बायलॉज तेजेर जर वचात जाल्यार हे जे देवस्थान रुद्रेश्वर देवस्थान आहा तें फक्त भंडारी समाजाचें देवस्थान आहा आनी भंडारी समाजाकूच ह्या देवस्थानाक अधिकार आहा. आनी शिवरात्र ही सगळे जे गोमंतकी आहा जावं गोमंतकाच्या भायले सुद्दां आहा तेन्ना तांकां समाज जावं आनी कितें सगळे धर्मीय लोक जे एक फावट जे गर्भकुडीन वचोंक मेळटा, त्या रुद्रेश्वराचें दर्शन घेवंक मेळटा, त्या दर्शनाचो तेंच्या ते घेवपा खातीर सगळे समाजाचे लोक येता आनी तेन्ना आमी कमिटी जावं आनी कितें तांकां ते समाजाचो हे लायना, कित्याक ते ओपन फॉर ऑल आसता. पूण जो बाकीच्यो विधी जावं आनी कितें करूंक जाय त्यो फक्त भंडारी समाजाचेच आसा, तांकांच अधिकार आहा एज पर बायलॉज. दुसरो म्हणजे आमचे जे मॅटर आहा ते सब ज्युडिसां प्रॉब्लेम हाडलो, पूण तरी सुद्दां जे भक्तगण बाकीच्या जे सरावंडींग आनी आमच्या समाजाच्या भायले जे भक्तगण थंयसर दर्शना खातीर येयल्ले तेंचो आमी विचार करून देवस्थान कमिटीन एक पावल फाटीं घेवन आमी ती शिवरात्र डेप्युटी कलेक्टराक आफोवन हाडून भितून हेजे हितून देवळान ताका एक आमी सांगलें, एक तर आमकां तुमी भायर काडा नाजाल्यार तांकां तरी भायर काडा. पूण तेजेर डेप्युटी कलेक्टर जो रमेश गांवकार आसा तेणी सांगलें एज पर हायकोर्ट ऑर्डर आमी तुमकां कमिटीक भायर काडूं शकना, आमकां जर काडूं शकना जाल्यार तांकां भायर काड. पूण तांकां भायर काडपाचो थंयसर हेच नासलें, कित्याक कोणाचो तरी इन्फ्लुयन्स आसलो तेजेर, तो सगळ्या जनतेक खबर आहा, गोंयकारांक खबर आहा, आमकां नांव घेवपाची गरज ना. त्या इन्फ्लुयन्साक लागून हे जे दिसाचे 8 तारखेक जे कृत्य घडले हे सारके घडोवंक जायना आसले, कित्याक आमकां सुद्दां वायट दिसलें. पूण जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक आमी सांगलें तुमी आमकां भायर काडिना, तांकां भायर काडिना, फक्त जे भावीक येयले हांकां दर्शन मेळोंक जाय म्हणून अध्यक्षान आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें की आमी कमिटी आसा ती भायर बसता, भायर वयता आनी ऑफिसान बसता, जेणेकरून सगळे भाविकांक दर्शन मेळोंक जाय. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.